8व्या दिसाचो विशय घोराबो एकामेकाचेर विश्वास धरून एकामेकाक पातयेवप. आजकाल कितलेच घोराबे फुटतात. एकामेकाचेर विश्वास ना, एकामेकाक पातयेवप ना. घोव बायल तुम्ही दोगांनूय लग्न संस्कारांत तुम्ही एक जाल्यांत. जे परी त्रियेक देवा सोबे असलो मोगाचो संबंद आसा. जें कितें बाप येवजिता चिंता तें पुत्र आनी पवित्र आत्मा जाणा. जाल्यार आमी त्रियेक देवा भाशेन आमचो एकवट एकामेकाक समजप, एकामेकाक पातयेवप, एकामेकाचेर विश्वास दवरप हेंच आयज काल आमच्या घोराब्यांत उणें जायत आसा. तर पाद्राग्नाक फुडें घालून आमी मागुया आमचे घोराबे एकामेकाचेर विश्वासान आनी एकामेकाचेर बरवंसो आनी पातयेवन आमी जिवंक. ह्या मिसाची तेसावा सिएना जल्मा दिसा बरी भलायकी मागूंक भेटयता. जिना डायस नावेली जल्मा दिसा दिनवासूंक आनी बरी भलायकी मागूंक भेटयता. लॉरेटा फेर्नांडीस नुवें दिनवासूंक आनी फामिलीक बरी भलायकी मागूंक भेटयता. वेंसेस्ला फेर्नांडीस आनी एड्रियन फेराव मारगांव मानेवंत आग्नेलाचे मजतीन पांय दुखता ते बरे जावंक भेटयता. कॅथरीन फेर्नांडीस पेंजीम रोझलिना जल्मा दिसा बरी भलायकी मागूंक भेटयता. एनेसिटो फेर्नांडीस पेंजीम दिनवासनेचे मीस भेटयता. सेबेस्टियन फेर्नांडीस आनी भुरगीं कालांगूट जकाराया बरी भलायकी आनी देवाची उपट बेसावांक भेटयता. अनिता डिसिल्वा कालांगूट. याज्ञिकाक येवकार दितना सगळीं आमी उबे रावन सुरवातेचें गीत गावया. बापाचे
आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सोबे असो. प्रितीच्यानू सगल्यांक तुमकां मानिवंत आग्नेलाक सांताचो मान मागूंक ह्या नोवेनांत भाग घेवंक माये मोगाचो येवकार. आयज नोवेनाच्या 8व्या दिसाचो विशय फामील एकामेकाचेर विस्वास धरून एकामेकाक पातयप. ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आमचो मुखेल विशय मानिवंत आग्नेल गोऱ्याब्यांनी क्रिस्ताचें आसणें अणभवूंक आमकां नमुनो. आमच्या गोऱ्याब्यांत आमी एकामेकाचेर विस्वास आसूंक, एकामेका सोवें मोग वाडूंक आनी शांतीन जियोंक आनी हे पोरी क्रिस्ताचें आसणें अणभवूंक देवाच्या मोगाची साक्षी आमी जावंक म्हूण ह्या मिसांत मागुया. प्रितीच्या भावां भयणींदो, जशें आमी सुरवातीच्या उतरांनी आयकलां, आयचो नोवेनाचो विशय घोराबो एकामेकाचेर पातयूंक, एकामेकाचेर विस्वास दवरूंक. आनी जेन्ना आमी एकामेकाचेर विस्वास दवरता तेन्ना आमी एकामेकाचेर पातयूंक पावता आनी आमच्या घोराब्यान जायतें बरेंपण येता. जितले फावटी आमी आमच्या घोराब्यान एकामेकाचेर विस्वास दवरूंक विसरल्या, एकामेकाचेर पातयूंक विसरल्या, असल्या घोडेंचो उगडास करून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं भोगसणें मागून सगळीं आमी बाराबोर म्हणुया. हांव पारकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणींनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत म्हाका येवन सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Amen. Soumya Kaglutko, Soumya, Soumya Kaglutko, Krista Kaglutko, Krista Kaglutko, Soumya Kaglutko, Soumya Kaglutko, Soumya, 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 Soumya Kaglutko. प्रार्थूया. हे वेळार आमच्यो गरजो आमचे घोराबे त्याच बापाच्या हातान घालुया आनी आमकां आमच्या घोराब्यांक चड वायट विघ्नांतली निवार आनी आमकां आपल्या बरेपणान बोर म्हूण देवा लागीं खतखत्यान हे मागण्यांतल्यान मागुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तूं सगळ्या देण्याचो रोचणार आनी धोनी. तुजे असल्या धोनयाची सेवा करची म्हणल्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सूख देखून तुजे भोक्तीन आमकां सदां संतोश मेळो सो कर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. Amen. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. ओरोंबाक देवान सोर्ग आनी प्रितोम रोचली. देवान म्हणलें, आमच्या रुपण्याचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रोचुया आनी समुद्रांतल्या मासलेंचेर, अंत्रोळावेल्या सुकण्याचेर, पोसपाच्या मोनजातीचेर, सगळ्या रानवट जनावरांचेर आनी प्रितोमेर सोरपटून भोंवतल्या जिवाण्यांचेर तो दोनीपण चलोवंक.
देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रचलो, देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो, दादलो आनी बायल तांकां रचली. आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हणलें, सोडात आनी वाडात, प्रितम बरात आनी तिका तुमच्या हाताखाल दवरात. सोमदिराच्या मासळेचेर, अंत्रोळा वेल्या सुकण्याचेर आनी प्रितमेचेर जियेतल्या मनजातीचेर तुमचें दोनीपण चलयात. देवान म्हणलें, आखे प्रितमेचेर बी आसती झाडां आनी बी आसलोलीं फळां दीत ते रूख, हें सगलें तुमच्या जेवणा पोसनाक हांव दितां. आनी सगळ्या रानवट जनावरांक, अंत्रोळा वेल्या सुकण्यांक आनी जमनी वेल्या सोरपटून भोंवतल्या जिवाण्यांक हांव सगळी वनस्पती खावंक दितां. आनी तशेंच जालें. आपणें केल्लें तें सगलें देवान पळयलें आनी खरेंच तें सगलें बरें आसलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब, तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी प्रितमेचें रूप नवें कर. तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी प्रितमेचें रूप नवें कर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्परा म्हज्या देवाक कितलो तूं व्हरतो. तेजवंत आनी मोहिमेन भरलेलो, उजवाड प्रकाश फांकयतलो. जबाब, तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी प्रितमेचें रूप नवें कर. प्रितम तुवें ताचे बुन्यादीर थारायल्याय. सासणाच्या सासणाक ती थीर गोट केल्या. दर्याचें आवरण तिका पांगरूंक दिलां. उदकांत तेन्ना पर्वतां वयर चडटालीं. जबाब, तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी प्रितमेचें रूप नवें कर. व्हडल्या फांक्यांनी तूं जोरी फुटोशो करताय. दोंगरा मदल्यान त्यो व्हांवून येताय. तिच्या देगेर मळबावेलीं सवणीं आपलो घोंटेर करतात. रुखाच्या कांद्याचेर बसून कील बिळटात. जबाब, तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी प्रितमेचें रूप नवें कर. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. Utramode, utočive, devate uča, postokadle, melja kalisa, Zagojčele, novjači bate, borčele, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. Sorvespor तुमचे सोफे आसू. तुमचे सोफे आसू. Joava pormone, Jesu Christaचे शुभ वर्तमान. Mój matyka sobie. जेजू जोयतीनाच्या दोंगरार काडून गेलो आनी भोव सकाळीं तो नव्यान देव मंदिरांत आयलो. सगळो लोक ताचेशी जमलो आनी बसून तो तांकां शिकोवंक लागलो. धर्मशास्त्रांनी आनी फारिजेवांनी पडद्वारांत सांपडलेले एके बायलेक हाडली आनी मदें उबी केली. तांणी ताका म्हळें, गुरुजी, ही बायल आतांच पडद्वारांत सांपडल्या. शास्त्रांत मोइजेसान असल्याक फातरांनी मारूंक आमकां फर्मायलां. तर तूं कितें म्हणटाय? ताचेर बोगलांट घालचे खातीर हे कसलेंय नीब सोदून काडूंक तांणी अशें म्हळें.
ओडव घालून जेजू आपल्या बोटान जमनीर बरोवंक लागलो आनी ते ताचे कडेन विचारीत रावले. देखून उबो रावन ताणें तांकां म्हळें, तुमचें मोदें जाका पातोक ना ताणें तिचेर पयलो फातर मारचो. आनीक एक पावट वडो घालून तो जमनीर बरयत रावलो. हें आयकून ते सगळे एका फाटल्यान एकलो कोडसरून गेले. ओदीक जाणटे ते पयले. एकलोच उरलो जेजू आनी मोदें आसली उबी आसली थंयच ती बायल. नव्यान न्हीद जावन जेजून तिका म्हळें, बाय, ते खंय गेले? कोणेंच तुजेर खास्तीचें फर्मोण मारूंक ना? तिणें म्हळें, कोणेंच ना सायबा. आनी जेजून म्हळें, हांवूय तुजेर खास्तीचें फर्मोण मारिना. वच आनी ह्या फुडें आनीक पातोक करूं नाका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ व्हरतो मान. Wakane tuka Krista. घोराबो एकामेकाचेर विस्वास दवरून एकामेकाक पात येवंक हो आयचो नोवेनाचो विशय. एक जाणार मनीस आसलो खंय आनी जायतो लोक ताचेशी वेतालो. दोग जाण सुपुल्ले भुरगे ताका तपासूंक वेतात. आतांत आपले एक सवणें घेवन वेतात आनी मागीर ताचेशी पावतच ते ताका म्हणटात, आमी जाणा तूं जाणवायेन भरलेलो मनीस. तर तूं आमकां सांगशी हें आतांत म्हजें सुकणें आसा तें जिवें आसा वा तें मेल्लें आसा. हो जाणार मनीस हे भुरग्यांचेर अपुरबायेन नदर मारता आनी तांकां म्हणटा, जरी तर हांवें तुका सांगलें हें सुकणें मेल्लें आसा, तुमी ताका सोडटले आनी म्हणटले पळय हें जिवीत आसा. आनी जरी तर हांवें म्हणलें हें सुकणें जिवीत आसा, तुमी तुमच्या बोटांनी ताका धामतेले आनी ताका मारतले आनी म्हणटले पळय हें मेल्लें आसा. हे सुकण्याचो फुडार तुमच्या हातान आसा. आमच्या फामिलीचो फुडार दर एका वांगड्याच्या हातान आसा. आमच्यान तो बरोय करूंक जाता, आमच्यान तो नोश्टूय करूंक जाता. हाका लागून जेजू आपल्या शिसांक म्हणटालो आनी सांगतालो, फळाक पळोवन झाड वळखूंक येता. बरें झाड बरीं फळां दिता, वायट झाड वायट फळां दिता. जरी तर आमच्या घोराब्याच्या वांगड्या मदें एकामेकाचो विस्वास आसा, एकामेकाचेर पातयेवन आमी आमच्या घोराब्यान जियेता जाल्यार आमच्या जिवितांतल्यान आमच्या कुटुंबांतल्यान आमी बरीं फळां दिवंक पावता. आमचो कुटुंबाचो फुडार बरो जाता. जरी तर आमच्या कुटुंबांनी अविस्वासपणान दुबावान एकामेकाक भायर रावन आमी आमच्या घोराब्यान जिवंक सोदता जाल्यार आमचो घोराब्याचो फुडार नाश जाता. आमी बरीं फळां दिवंक पावना. आयचें वाचप आमकां उगडास कोत्ता. पयलें वाचप, देवान मनशाक रोचलो, दादलो आनी बायल ताका रोचली, सगलो अधिकार ताका दिलो आनी म्हणलें वचात, चोडात आनी वाडात आनी प्रितूम भोरात. जरी तर कुटुंबीक जिवितांनी आमी देवाची येवजण मानूंक सोदता जाल्यार आनी देवाक जाय तशें आमचें कुटुंब चलोवंक सोदता जाल्यार प्रितीच्या बाबा मरिंदो गरज दोन वस्तूची. जेजूक आमच्या घोराब्याचो माज करूंक. जेजूक आमच्या घोराब्याचो माज कित्याक करूंक? कित्याक जेजूक देवा बापान ह्या संवसारांत धाडलो सोडवणचें काम पूर्ण करचे खातीर. आनी जेन्ना जेजूक ताचो बाप ह्या संवसारांत धाडटा, जेजू आपल्या बापाचेर विस्वास दवरता, आपल्या बापाचेर पातयेता. कितें म्हणून? म्हजो बाप म्हाका केन्नाच सांडचो ना. जेजून जेन्ना सोडवणचें काम फुडें वता आसतना बऱ्यो वस्तू केल्यो
आनी ताका कोश्टा त्रासांकूय फुडो करचो पडलो. बऱ्यो वस्तू कश्यो केल्यो, जायत्या जाणांक जेजून देवाच्या मोगा सरशीं लागीं हाडलीं, जायत्या जाणांक पेकोवणी दिली, जायतें बरेंपण जेजू शिपडायलें. आनी जेन्ना हो वेळ येता, जेन्ना जेजूक सोडवण पूर्ण करचो वेळ येता, जेन्ना जेजूक कोश्ट त्रास दूख आनी खुर्सार मरोन सोंसूंक पडटा, तेन्ना जेजूचो विस्वास आपल्या बापायचेर आनी ह्या विस्वासान तो आपल्या मरणाक फुडो कोत्ता आनी आपल्या बापाचेर पातयेता. कित्याक म्हणून म्हजो बाप म्हाका सांडचो ना, म्हाका पुनर्जिवंत करतलो, जैतिवंत करतलो, मैवैवंत करतलो. प्रितीच्या बाबा मयंदो, जरी तर जेजूक आमच्या फामिलीचो घराब्याचो माज करून आमी जियेता जाल्यार आमी जेजू कडच्यान शिकता कशें जेजून आपल्या बापायचेर विस्वास दवरलो, आपल्या बापायचेर तो पातयेन जियेलो. आमी जेजूक आमचो नमुनो धरून एकामेकाचेर आमच्या घराब्यान विस्वास दवरून एकामेकाचेर पातयेवन जिवंक. दुसरे सुवातेर जेन्ना आमी एकामेकाचेर विस्वास दवरून एकामेकाचेर पातयेवन जिवंक सोदता तेन्ना हांवें म्हाका फाटीं धरूंक जाय आनी म्हज्या फामिलीच्या वांगड्यांक पयलें धरूंक जाय. जेन्ना आमी म्हाका पयलो धरूंक सोदता तेन्ना जायते वांकडे आमच्या घराब्यांनी जावंक शकता, येवंक शकता. पूण जेन्ना आमी आमच्या फामिलीच्या वांगड्यांक पयलें धरूंक सोदता तेन्ना देवाचे मना प्रमाणे, देवाचे याज्ञा प्रमाणे आमी आमचे घराबे चलयता. जेन्ना आमी अशें करता तेन्ना आमच्या घराब्यांनी वावपण मोग एकवट वाडटा आनी अशे स्वभावान आमी जियेता तेन्ना एकामेकाचेर आमी पातयेता आनी एकामेकाचेर विस्वास दवरूंक आमी पावता. हाका लागून जेजू आपल्या शिसांक म्हणटालो, मनशाचो पूत सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा चाकरी करूंक आयला. तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदता ताणें एकामेकाची सेवा करची. आनी असल्या मनान आमी आमचे घराबे चलयता तेन्ना आमच्या घराब्यांनी एकामेका सगळें विस्वास वाडटा, एकामेका सगळें आमी पातयेवंक पावता. पूण प्रितीच्या बाबा भयंदो, आमकां एक भिरांत आसता, आमच्या घराब्यान केन्नाय फूट पडत काय. कित्याक जेजू आपल्या शिसांक शिटकायतालो आनी म्हणटालो, लांगड्या मदें मेंढरां कशीं हांव तुमकां धाडटां. हाका लागून सोरपा भाशेन चतूर रावात आनी पारव्या भाशेन शांत रावात आनी समाधान रावात. हें जेजू कित्याक लागून म्हणटालो काय, कित्याक जेजू जाणा आसलो जशें हेराड राजान भुरग्यांचो नाश केलो तशें आधुनीक काळाचे हेरोद आसात आमच्या घराब्यांनी फूट घालून आमचे घराबे नाश करूंक. हे आधुनीक काळाचे हेरोद कसले ते हांव तुमकां सांगली ना, कित्याक तुमी सगळीं जाणा आमी सगळे आमच्या घराब्यांनी जियेता आनी आमी वाडल्या. आनी कसले आधुनीक काळाचे हेरोद आमच्या घराब्याच्या भायर आसात जे आमच्या घराब्यान फूट घालूंक सोदतात, आमचे घराबे नाश करूंक सोदतात. आनी गरज आमी असले आधुनीक काळाच्या हेरोदांक सोयेक दिवंक फावना. जरी तर आमी तांकां सोयेक दिलो जाल्यार आमचे घराबे निसंडोनाक पावतले, आमच्या घराब्यांनी फूट पडटली. हाका लागून गरज दर एका फामिलीच्या वांगड्यान नितीन स्वतान आनी प्रमाणीकपणान आपल्या घराब्यान जिवंक. आनी जेन्ना दर एका घराब्याचो वांगडी नितीन स्वतान आनी प्रमाणीकपणान जिवीत जिवंक वावुरता, आमच्या घराब्यांनी आमी देवाच्यो आज्ञा पाळूंक आमी प्रयत्न करता. आनी जेन्ना आमी आमच्या घराब्यांनी देवाच्यो आज्ञा पाळटा तेन्ना आधुनीक काळाच्या हेरोदाक आनी जागो ना आमच्या घराब्यान फूट घालूंक. पूण जेन्ना आमच्या घराब्याचे वांगडी फोटिंगपणान, नाडबुदकायेन म्हणजे डिसऑनेस्टी आनी गुप्ती वस्तू करूंक लागतात तेन्ना की आमी आधुनीक काळाच्या हेरोदांक एक सोयेक दिता आमच्या घराब्यांनी फूट घालूंक. जेन्ना घरकान आपल्याक जाय तशें जिवीत जियेता फोटिंगपणान, नाडबुदपणान, गुप्ती वस्तू करून भुरगीं तशें जिवीत जिवंक सुरू करता. आनी जेन्ना एका दिसा गमून येता की म्हजो घरकार अशें म्हज्या फाटल्यान जिवीत जियेता, म्हजीं भुरगीं अशीं म्हज्या फाटल्यान जिवीत जियेतात,
तेन्ना विस्वासाचें दोर तुट्टा, दुबाव भितर सोदता आनी एकामेकाचेर पातयेवपाचें बंद जाता. आनी असल्या वेळार की मागीर आधुनीक हेरोद जे आसात ते आमच्या घोराब्यांनी भितर सोदतात आनी आमच्या घोराब्यांनी फूट घालतात. हाका लागून भाग्योन पावलू एफेसकारांक बरोवन फामिली विशीं अशें म्हणटालो, तुमच्या घोराब्यांनी सदांच तुमी देवाचेर विस्वास दवरात, भावार्थान थीर रावात आनी पवित्र आत्म्याचे विणवणेन मागणें करात. आनी जेन्ना तुमी देवाचेर विस्वास दवरतात, भावार्थान थीर रावतात आनी पवित्र आत्म्याच्या विणवणेन मागणें करतात, तेन्ना देंवचाराक आनी जागो ना आमच्या घोराब्यांनी भितर सरूंक. आनी जेन्ना आमी ह्यो वस्तू करिनात तेन्ना देंवचाराक एक सोयेक मेळटा आमच्या घोराब्यांनी भितर सरूंक आनी आधुनीक काळाच्या हेरोदाकूय एक सोयेक मेळटा आमच्या घोराब्यांनी भितर सरूंक आनी आमच्या घोराब्याचें निसंठण करूंक, आमच्या घोराब्यान फूट घालूंक. पाद आग्नेलाच्या जिवितान आमी पळोवया. पाद आग्नेल एका घोराब्यान जल्मलो आनी जेन्ना ताणें पळयलें आपल्या घोराब्यान सदांच हो एक गूण आसले, एकामेकाचेर विस्वास दवरप, एकामेकाचेर पातयप. आनी हे गुणांनी तेणें आपल्या फामिलीक वाडटा ती पळोवली आनी मागीर तोच खंय आपल्या जिवितान शिकलो. आनी अदीक करून जेन्ना तांच्या घोराब्यांनी त्रास कोस आयले तेन्ना ताणें कितें केलें, ती तांच्या घोराब्यान भिवूंक नात. जशें भाग्योन पावलो एफेसकारांक सांगता तशें देवाचेर ताणें विस्वास दवरलो, भावार्थान ताणें थीर रावलें, पवित्र आत्म्याचे विणवणेन ताणें मागणें केलें. आनी हाका लागून सगळें सोंपेपण तांच्या घोराब्यान तांकां दिसती पडूंक आयलें. आमच्या घोराब्यान अशें जायत जाल्यार ह्यो वस्तू करूंक गरज. आनी जेन्ना जायते घोराबे कोश्टाक त्रासाक सांपडलेले आसता तेन्ना पाद आग्नेल तांच्या त्या वेळार तांचे मजतीक पावता आनी त्याच्या घोराब्यांनी जायतें बरेंपण येता. आयज पाद आग्नेलाचे मजतीन आमचे घोराबे ताच्या हातान घालुया. आमचे घोराब्यांनी जायते कोस त्रास आसात आनी हाका लागून जायते फावटी आमच्या घोराब्यांनी एकामेका सोबे आमचो विस्वास आमचे एकामेका मदें आमी एकामेकाक पातयूंक फाटीं सोदता. तर पाद आग्नेलाचे मजतीन आमचे घोराबे देवाच्या देण्यांनी भर म्हूण हे मिसान आमी सगळीं कोतकोत्यान मागुया. सगळीं उबी रावुया आनी ह्या वेळार आमची मागणी आमच्यो गरजो बापाच्या हातान घालुया. आमचो जबाब. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यान पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान आनी बोळान ते भरूंक आनी तोच पवित्र आत्मो तांची काळजां आनी मनां जेजूच्या प्रितीमोगान पेटोवंक आनी ते उर्बेन भरून आपल्या जिवितां आनी शिकोवणे वरवीं देवाच्या मोगाचें राज परगटूं म्हूण मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. आमच्या देशाच्या आनी गांवच्या फुडाऱ्यां पासत मागुया. जाती कातीचो वेगळोचार वो धर्माचो वेगळोचार पयस दवरून एकामेका सोवें भावपणाचें नातें जोडूंक तांणी देवाच्या मोगाचें राज परगटूंक सोंपेपणी दिवं म्हूण मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. आमच्या क्रिस्ती घोराबे आपूण एक ल्हानशी घोराबीक पवित्र सोबा म्हूण सोजमून आनी आपली जबाबदारी बरे भाशेन ओळखून आनी पाळून आपल्या भुरग्यांक क्रिस्ती भावार्थाचे शिकोवणेन आनी आपले देखीन तांकां वाडूं म्हूण मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. मिसावांत वावुरतल्या आमच्या भाव भयणींक धर्म परगटणेच्या वेळार आडकोळ्यो, कोस्ट आनी दुमाळो येता तेन्ना तांकां पवित्र आत्म्याची गोठाय आनी बोळ दी म्हूण मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. मानेवंत आग्नेलाच्या भोगतांक आनी अदीक करून ह्या मिसान वांटो घेतल्यांक तांचे सगळीं इंतेसांवां पूर्ण जावं म्हूण मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. पाप सायबान रोमा शारांत बिस्पाची परिशोध जाहीर केल्या.
ताची तयारेन आख्खी पवित्र सभा उर्बेन मिसळ जावन एकचारान आनी बागेलीपणान देवाचे राज परगोटणेचो वावर ओदीत नेटान फुडें वचूंक आनी ती परिशोध पवित्रात्म्याच्या बळान येसस्वी जावं म्हूण मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलत कर. थोडो वेळ ओगेपणान आमच्यो कास्की गोरजो हांवडे बापाच्या हातान घालुया. अदीक करून आमचे फामिली त्याच देवाच्या हातान घालुया. बो दयाल बापा, ही आमची मागणी तुज्या हातान आमी घालता. तूं आमचो मोग कोत्ताय आनी ह्या मोगान तुवें आमकां रोचल्यांत. आमकां सदांच राख आनी सांबाळ आनी आमच्या गोराब्यांनी तूं आमकां सगळ्या देण्यांनी भर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. Amche causa provorta, sucamida suragele, Jesus de cabetoita, sucamida suragele, Jesus de cabetoita. Utkacha tebia puri, amka tuja kerokta, kubursache tuja bori, Jesu mochata rona. म्हज्या भावां भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पुरविदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आख्खे पवित्र सभेच्या आदावा सर्वेस पोर मानून घेवन. मोगाल बापा, तुका आमी भेटयता ते देण्या वरवीं तुजी खरी भोक्ती आमच्या काळजांनी वाडो आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं. हे आमी मागता आमच्या सुमिया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर्वकाली आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समर्पिता. जिव्या बावार्थान ताचें पुनर्जिवंतपण परगोडटा. तीर बरवशान ताचे मोहिमेवंत येण्याक ओतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Pove, 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 do parazzo, sorvesportu, pove, 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 do parazzo, sorvesportu, sorgani sosa bonia, tuja svoj Boga. O sorgi, tuga sorso, sorvesporaci navieta, jeta taka azur. O sorgi, tuga sorso. बापा,
खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत. पातकाचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Zogod porgotuja. Somiał Jezu, aby hodokadał, ani hekasy lepieta. Ty klejpauty, du wojwowanie wsur, ami duszy mora porgotał. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो हे सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शिंवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या पाप सायबा, फिलीप नेरी आमच्या बिस्पा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती बाग्यो जुजे, बाग्यो धर्म दुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवीदार बापाक सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. आमच्या घराब्यांनी दर एका वांगड्यान एकामेकाचेर विस्वास दवरून एकामेकाक पातयेवन जिवंक जेजूनी शिकवलेले मागणे आमी सगळीं भावार्थान आतां म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणे बनोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार कालकुलतीन सोर पातकांतली सुटय, सोर आकातांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोनमृतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय
पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सवी आसूं तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची कागलत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची कागलत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती हे शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कुबयन्यावांच्या वेळार तुमी आसा थंयसरूच उबीच रावची. आमचे याज्ञीक भाव माद्र्यो भयण्यो ब्रदर्स येवन तुमकां कुबयन्याव दितले आनी कुबयन्याव शेवतूच बसची. आमकांय गमतलें कोणूय चुकला जाल्यार म्हणटूच कुबयन्याव घेवंक सोदतात आनी मातशें उबी रावची. Shadeva tesor bolo Rosnar mozo doli koro Soglia calza nismo tuzo Ave sodas korum favo Deva duja moga lata Kalis moje tu kadida Kalis moje tu kadida Deva tuja moga lata Kalis moje tu kadida Kalis moje tu kadida Kitlo moso moku keloi Maka rosloi maka posloi Ekik moso opra sosloi Yem konatlo maka rakloi Deva tuja moga lata Kalis moje tu kadida Kalis moje tu kadida Deva tuja moga lata Kalis moje tu kadida Kalis moje tu kadida आमच्या काळजान जेसू आयिल्लो आसा. एक घडीभर आमचे दोळे बंद करुया. काळजांत आयिल्ल्या जेसूक नमस्कार करुया. कुटुंबीक जिवीत जिवंक गोठाय मागुया.
प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. हें संस्कारलोलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फर्मायलें. हे पसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडो म्हूण खालतीपणी आमी तुजे लागीं मागता. क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. बसूया. आनीक एक पावट इश्टानो तुमकां सगल्यांक मायमोगाचो येवकार ह्या पिलारच्या दोंगरार. ह्या पवित्र जाग्यार तुमी आसतना पाद्र अग्नेलाच्या मुजतीन देवान तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावर धंद्याचेर आशिर्वाद घालचो म्हणून आमची खालती मागणी. इश्टानो, ह्या पिलारच्या दोंगरार जायतो लोक येता पाद्र अग्नेला लागीं मागूंक, मेवलोल्या उपकारा पासत देवाक दिन वासूंक. आयज आमी आयलोली आसा इश्टानो, आमचो बावार्थ जागोवया. तुका पेकोवणी जाय, तुका आशिर्वाद जाय, तुका तुज्यो गरजो, तुज्या गरजान देव पावलोलो जाय, तुजो बावार्थ. कित्याक जेजू म्हणटा तुज्या बावार्थान तुका तारण मेळटलें. म्हणटूच बावार्थ जागोवया. कित्याक बावार्थान केलेले मागणे देव जरूर आयकता. आयज रॉबर्ट आनी फातीम डायस मेर्सेस्तान हेंच सांगूंक लायता. ती म्हणटात, आमी लग्न जावन 18 वर्सां देखून आमगेर भुरगें नासलें. आमी जायतीं दुखी जालीं, जायत्या दोतोरांक मेवलीं आनी जायतो ट्रिटमेंटूय घेतलो, पूण कांयच गूण मेळूंक ना. ह्या आनी त्या पवित्र सुवातेर वचून आमी मागतालीं. शेकी आमी मानियोत आग्नेलाच्या तुमलाशी आयलीं आनी आमी दोगांय रडून मागलें, सायबा आमच्या घराब्याक उजवाड फावो कर. देवान मानियोत आग्नेला वरवीं बावार्थान केलेले आमचे मागणे आयकलें आनी आमगेर एक सुबीत बाय जल्मलें. आमी चड खुशाल जालीं. सोबार आनीकूय देणी मानियोत आग्नेला वरवीं देवान आमकां फावो केल्यात. आमी देवाक चड उपकारी. सायबा आमचे व्हड आस्कार्याक बेगीनूच सांताचो मान फावो कर म्हूण आमी मागता. इश्टानो, 18 वर्सां भुरगीं नासलेलीं मागतात आनी देव पाद्र अग्नेलाच्या मुजतीन आशिर्वादान बुदता. कित्याक बावार्थान केलेले मागणे देव जरूर आयकता. आयज आमचोय बावार्थ जागोवया. आमच्याय जिवितांत जे गरजेचे, जावं आमकां भुरग्यांची देणी, आमचे घरदार, आमची सर्वीस, आमकां लग्न जावंक एक चेडो वो चेडू, वो आमची दुयेंसां, ही सगळीं मोगाचे इश्टानो आमी एकठांय करुया. बावार्थान पाद्र अग्नेलाच्या मुजतीन देवाच्या हातान घालुया आनी सायबा आमकां आशिर्वादान भर म्हणून आमी सगळीं उबी रावून ह्या पाद्र अग्नेलाच्या नोवेनांत भाग घेवया. उबी रावया. उपकार मेळोवंक मागणे. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सुर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणी खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मोनान आमी ओळखता आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी उर्चोर्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानियोत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानियोत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशेंच आतां मानियोत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या उनोद बरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज बावार्थान उबार. एक कुणाकोशी फावो कर म्हूण विनयता. मानियोत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणे. उगणीत काकुतीच्या देवा, अगणित काकुतीच्या देवा, सोडपोड पडून सोडपोड पडून
तुझ्या पांयां सुशी तुझ्या पांयां सोशी आमी मागतांव आमी मागतां व्हडा विश्वासान व्हडा विश्वासान तुजी खुशी तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणांक आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार उपकारता जाल्यार मान्यवंत आज्ञेलाक मान्यवंत आज्ञेला सांताचो मान सांताचो मान फावो कर फावो कर आमचे पवित्र सभेची आमचे पवित्र सभेची इगर्जेची इगोर्जेची उगोड पोरगोटणे उदेशी परगटणे उद्देशी मागता मागता आमच्या सुमया आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नावी येशू क्रिस्ताचे नावे आमेन आमेन पिडेवंताचेर मागणी एवांजेल रोजार मोगाड इश्टानो आमी जी दुयेंत आसात वो आमच्या घरांनी आमची आवय बापूय आमची बाबा भयणां दुयेंत आसात वो दुयेंत आसलेल्यांनी जाणें आमचे तांचे पासत मागूंक लायलेलें आसा आयज घुडे टीव्हीचेर जावं वो युट्यूबाचेर जावं जायतीं जाणां आमकां पळयतात तुमचेय पासत आमी मागतात इश्टानो आमची दुयेंसां एकठांय करुया पाद्र अग्नेलाच्या मजतीन आमकां सगल्यांक पिकोवणी दी म्हणून ह्या पिडेवंताच्या मागण्यांत भाग घेवया सर्वेस्परा आमच्या दोयाळ आनी काकलुत्सार बापा आमच्यो असोगतायो सोसूंक आनी आमच्यो दुख्यो भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय तुजे लागीं आमी खालतेपणी मागतांव हे आमचे पिडेवंत भावा भयणांचेर बोलेपणान तुजो किरीत आशिर्वाद घाल तांकां कुडीची गोठाय ओतम्यांचें तिरपण दुखी कोतींनी सोंसणिकाय भलायकीची पूर्णताय दी तांच्या जिवितांत तुजी शांती खरो मोग आनी बोलेपण भरपूर आसूं तांच्या कश्टां दुखांत ती तुजेर पावाडत धरूं आनी तुका ती अणभवूं हे पुरी बाबा भयणाचे एकवटान ती सदां काल जिवूं आनी संतोशान तुका वाखाणूं तूं जो जियेत आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालो आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार Jezusia Boga, Tudzie nam spolsolta, nejsotny gory tu sam nasa, sorgat watata goita, nejsotny gory tu sam nasa, Sorgat watda goita Ula samche deva mukar Puryum tukatara Ula samche deva mukar Puryum tukatara इश्टानो 8व्या दिसाचो विशय घोराबो